स्क्रीन दिसतंस की वही माताजी स्क्रीन दिसतस. हाँ. तो आज माताजी संगीन म्हणके कॅन्टो 8 चॅप्टर 24 मत्स्य अवतार हे लास्टचे चॅप्टर. ओके. तुम्ही आता इथल्यापासून तुम्ही कसने आता कॅन्टो अंतू मनूल विषय ऐकलस हा. कडे गजेंद्र तागेल विषयांवर गजेंद्र हे हस्ती त्याच विषयावर आलोचना हे तुम्ही स्टोरी ऐकलस. कडेरी समुद्र मंथन ना ते मिल्क ओशन आणि समुद्र मंथन जाता ते ऐकलंस. तांत मोहिनी मूर्ती येता आणि कुर्मा अवतार असतंय वाले तेच कड्डाल मागिरी तुम्ही हे पळयलंस कसं आमगेल वामन देव येता वामन अवतार बली महाराजा स्टोरी ऐकली ती. ओके. त्या परदाल मागिरी आता लास्टचे कॅन्टो 8चे लास्टचे हे चॅप्टर 24 मत्स्य अवतार. ओके. सो आता तुमका स्क्रीन समा दिसतास ना. तो आता फर्स्ट टेक्स्ट आवच्या 1 2 3 तांतो परीक्षित महाराज कसं म्हणतात तो निमकित असं शुकदेव गोस्वामी रे की फिश इन्कार्नेशन देवांक लेगितिले म्हणगेनो. ओके. परीक्षित महाराज निमगिता कसं नाही हे देवोत्तम परमपुरुष हरी केदना शाश्वत दिव्य स्थिती रास्ता त्याला हे भौतिक जगತ್ತಂತೂ तत्वली अवतरण घेतनवे देवू तशी आणि मत्स्यावतारवर घेतील असं ते दशावतार ते फर्स्ट अवतार वय सो ते कसे घेतले म्हणून गीता शुकदेव गोस्वामीले. आणि तो नेक्स्ट सांगता देवा आणि स्वामी पळे आत मानव आम्ही कर्म प्रकार कर्म सेकल असतं आम्ही कसं नाही एक वाईट काम केलं री आम्ही पुरं कर्म पुरे हे जाऊन आम्ही नेक्स्ट कसं जन्म घेता ती त्याच्यावर डिपेंड होता. ती 84 लक्ष येऊन तू आम्ही गुण 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 आता मनुष्य जन्म घेतीलच वय ना वय. आता नेक्स्ट कसं घेतात आम गोत ना. सो आता 84 लक्ष लोन तो आम्ही केदान की आम्ही जाऊन अशी निंती केदान की आम्ही हे कसं नाही वराह त्यावर जाऊन अशी मला कसं म्हणजे तका हंदी त्यावर जाऊन अशी निंती कडेरी मत्स्यवारे मळरी मीनवरे जाऊन अशी निंती. सो आम्ही आमचं दुसरं वाट ना आम्ही गुंत असतं ती तर तरी देवक कसले असल एक असह्य जाऊन अशी पिशाचे अवतार कले घेऊ कदाले आणि देव परमपुरुष नव्हे त्याचे उद्देश कसं ना बा तेव्हा कसले एक हे घेऊ कदाले असल एक आणि हे दिव्य लीले देवाला पूर लिहिले हे दिव्य लीले ऐकलं रे पूर जनक आनंद मिळतोय आणि पूर जनक ऐकून त्यांनी देवाला सन्निधी रेव का म्हणून देवा नसेल पुरं लिहिले करते. आता पळे आम्ही सांगता असती तुम्ही पुरं ऐकत असती तशी आता लिहिली कसले करता असती. आता पण आम्ही भगवत पुराण कोंकणी तो जनक भगवद्गीता म्हणसे तुम्ही आता एकादशी वेळ पळया 40-50 जण असतात ते तांकुशीच भगवद्गीता श्लोक म्हणरी तशी हांव ಸ್ವಲ್ಪ श्लोक सांगचे प्रयत्न करता. कसले आपा देव येता देव कसले हंगा येता भगवद्गीता 4.7 अंत कसं सांगता असं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. केदान केदाना रिलीजियस प्रिन्सिपल डिक्लाइन जाता तेदाना अर्जुना हांव येता भले म्हणले री हांव येवन थंय रिलीजन संग कोरका न्हवे हांव थंय धर्म संस्थापन कोरका न्हवे. खरें नेक्स्ट कसं म्हणता नेक्स्ट लोकांतू कसं म्हणता 4.8 अंतू परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अर्जुना हे कसं म्हणता चांग जनक मागे लागे पुनर्थ हांव पायस आशिल्लेंक डेलिव्हर करूक आणि मिसक्रियंट्साक एनिलेट करूक म्हळ्यार वायट जनक मान काडूक आणि मेन जावन देव येता धर्म ते स्थापन करूक हांव तत्तवळी मिलिनियम आफ्टर मिलिनियम हांव येतो असता म्हणून देव सांगता. सो ते आता नेक्स्ट वाचे आम्ही नेक्स्ट कसं म्हणता असं सुखदेव गोस्वामी आता एक्सप्लेन करता कने ट्रान्सडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड तो एक्सप्लेन करता. तो कसं म्हणता शुकमनी सांगता राया म्हळ्यार परीक्षित महाराजाक कृष्णान कसं करचे गो रक्षणे म्हळ्यार गायचे रक्षणे आणि ब्राह्मणाल रक्षणे आणि भक्ताल रक्षणे आणि वैदिक साहित्य धार्मिक तसंच तत्वच पळे ते आमगेले जीवनक उद्देश त्यांची
तांची रक्षण करूक देव तातवळ येता म्हळ्यार धर्म संस्थापनेक धर्माच कसं नाही असते रे ताजे खातीर देव येता. आतां पळया कृष्णाक म्हणटा ती नमो ब्राह्मण दवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. आमी केन्नाच देवाक फूड ऑफर करतना हे 3 पाटी सांगचे आसा. ओके, देव ब्राह्मण आणि गोव रक्षणंतू मुखारसून येता. आतां कृष्णान गोपाल बाल जावन आयलेलो आसा कृष्ण नवे गोप बाल जावंक न्हू ताणें गायक चोरोवचे वासरां चोरोवचे हे परत ताणें स्वयं केलेलें आसा. ते करून आमकां दाखयलें आसा पळय कशी तूं सेव करता गायचे वासराचे परत कशी सेव करता म्हण आमकां तशी दाखोवन दिलेलें आसा. तशींच ब्राह्मण ह्यो आमी तांगेले फ्रेंड सुदामा मुखारसून तो द्वारकाक येता कृष्णा मेळूक. कशी कृष्ण धांवन धांवन येता ताका मेळूक. तागेले सिंहासनार बैसून तागेले पाय धुवन वय तितली छंद करून ताका पळोवंक येता हाका आमी सुदामाक. सो त्या वरें देव दाखोवन दिता कशी एक ब्राह्मणाक तुमी रेस्पेक्ट दिवका म्हणून. ब्राह्मण म्हळ्यार आमगेले चैतन्य महाप्रभू म्हणटा ब्राह्मण कुलान तूं वाडून आयल्यार ब्राह्मण न्हय ताणें ब्राह्मण आसून ब्राह्मण बुद्धी आसता ताका. खंयचेय तूं कॅटेगरी आयल्यार रडना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आनी खंयचेय कॅटेगरी खंयचे देश आसलो रडना जाल्यार तुगेली बुद्धी तुगेले आचार्य विचार पुरा ब्राह्मण आसवे यू आर कॉल्ड एस ब्राह्मणा. यू आर इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस यू आर फॉलोइंग फॉर रेग्युलेटर प्रिन्सिपल यू आर ए ब्राह्मणा. ओके, जाल्यार पळया आतां कलियुगांत कोण ब्राह्मण बरती उणे आनी गोवूक गायक कोण हें करता ती पैकी न्हय. ಸ್ವಲ್ಪ तेंचे वयर आमी आलोचन करची तसले परिस्थिती आयला. जाल्यार समजता म्हाका शिला प्रभुपान सांगला नेक्स्ट आनी 10,000 years कृष्णा कॉन्शियसनेस चडता वतके. ओके, आतां नेक्स्ट पळया ह्यो शुकदेव गोस्वामी म्हणटा हे एक फॉर एग्जाम्पल एक वायू देव आतां डिफरंट अवतार घेता वय जाल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल एक हें गाळी कसं म्हणचे ताका वारें तें एक उदका वयर वता अथवा लायक फुल्ल गार्डना वयर वता अथवा तें एक हाजेर वता कसं न्ही गलीज अशें प्लेसा वता. जाल्यार ताका कसं न्ही एक डिफरन्स म्हूण आसता ताजे प्रॉपर्टीन तुका न्ही डिफरन्स म्हूण आसता. तें गाडी आशिल्ली तशींची वायू आशिल्ली तशी आसता. इवन सनरेज खंय जाल्यार ते एक डिफरन्शिएट पळयन अशी थंय खंय जाल्यार पडटा तेंची एफेक्ट जायना हाका वायूक दाव आमी वारेक दाव और सनरेजाक दाव. तशींच देव डिफरंट हंतू मानव जावन येता केलो पटी वराह जावन येता केलो पटी फिश जावन येता खंयचेय रूप घेतल्यार इवर येतो दिव्य जावनू आसता. देवाले दिव्य गुण तांतू उच्च नीच म्हूण कसं ना देव केन्ना खंयचेय हांते तो दिव्यची ताका हे मायाचे एफेक्ट जायना. तो इवन तो आमी मेटेरियल वर्ल्ड आयल्या वरें ताका एफेक्ट जायना. आतां हांव हे वापस एक भगवद्गीतेचेर केलो श्लोक रेफरन्स दिवन सांग तुमकां. गॉड इज नॉट एफेक्टेड बाय खंयचे मेटेरियल नेचर आनी तो एफेक्ट जायना. मया 9.10 कसं सांगला देवान मयाध्यक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम हेतुनानी न कौंतेय जगदी परिवर्तते. हे मेटेरियल वर्ल्डान तू पूरा मागेल एनर्जीनी वर्क जाता पूरा मागेल डायरेक्शनरी चलता. अर्जुना हे ना मुवींग असो नॉन मुवींग असो पुरा मागेल अंडर कंट्रोलर आसा आनी हांव ते जनरेट करता हांव एनिलेट करता तशें म्हण देव सांगता. ते देवाले सुप्रिमेसी. आनी नेक्स्ट कसं सांगता देव आतां देवाक कसो न्ही एफेक्ट जायना हय जाल्यार आतां मनुष्य कसो न्ही पुरुषा प्रकृती तो ही भुंगते प्रकृती जाण गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदस्य दिवनी जन्मसु. मनुष्य कसं जीवन आम्ही आम्ही एक की लाईफ करता वता 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर म्हळ्यार सत्व रजस तमस पुरा आमकां एफेक्ट जाता आसता. कसं लेक आमी असोसिएशन निमित्त कोणाला वाट असोसिएट करता ती आनी मेटेरियल नेचर वाट असोसिएट केले निमित्त मेटेरियलान बरें आसा न्हय मनुष्य आसा ती तें आसा हें आसा पुरा निमित्त आमकां एफेक्ट जाता. तशी आमी केदान एक गुड असोसिएशन जाल्यार आमी गुड घेता ती इवल आसल्यार तांगेलें आमकां एफेक्ट जाता. तशी आमी पळयता आमकां तें कंप्लीट एफेक्ट जाता वता. बट देव हांगा एफेक्ट जायना. हांव सांगीन म्हणके वारेर गेल्यार वारे खंय एफेक्ट जाता बट मूड जन कसं करता ती लेखता ती देवान एक ह्युमन लाईफ घेतली म्हणल्यार देव वरे कसं की एक एफेक्ट जाता म्हण घेवन ना
देवानं कृष्णचं रामचं कसं नाही इफेक्ट ना देव ऑलवेज ट्रान्सडेंटल अवजानन्ति मामूढाः मानुषीं तन्माश्रितं परमभावमजनन्तं मम भूतमैश्वरं ते पुरा fools deride me fools ಲೆಕ್ತತಿ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ತಂಕ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ मगेले ट्रान्सडेंटल नेचर तंग ಗೊತ್ತಾ हा फुल ट्रान्सडेंटल मग कसं इफेक्ट दायना म्हणून देव सांगतास नव्हे तशी जी मुखासून शुकदेव गोस्वामी हाक सांगता आमगेले परीक्षित महाराजाक कसं सांगता असं आता 8 श्लोक सांगता परीक्षित महाराज पण 7, 8, 9 अंतू आम्ही एक फर्स्ट धांपळया आता वराह अवतार 2 पटी आयलेलस वैवे तुम कुडगोसशे पुरो तशींची हे मत्स्य अवतार वरे 2 पटी आयलेलस ओके उडगोस्तोन गे 2 पटी आयले आता 7 श्लोकान सांगता ती मत्स्य अवतार परीक्षित महाराज फुल युग अंतू मळेरी फुल मिलिनियम अंतू ब्रह्माले अंतू कसने दिवस मुक्ताय दत्ताना ब्रह्मक ಸ್ವಲ್ಪ ನೀದೈನ್ ಮಂಗದತ್ತ ओके त्यादन प्रळय दत्त नवे प्रळय झालेलस आणि 3 लोक मुळगून गेलनस खंचे 3 लोक भूर भुवा स्वहा म्हणून ಏನು 3 लोक मुळगून होता त्यादन कसं दत्ता एक तागेल तोंडा तुकुन वेद बाहेर येतात ब्रह्मचारी तोंडा तुकुन त्यादन ते एकलो ह्या असता कसने डीमन हयग्रीव म्हणून तो वेद ते वेद ज्ञान असणवे तो चोरी करता ब्रह्म ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದಂತ असतो कळवे तशी वेद ज्ञान तो चोरी करता त्यादना तान चोरी केलेले आम्ही देवोत्तम परमपुरुष कृष्ण कळता हरी कळता तो कसं करता मत्स्यावतार घेऊन गेनु ते राक्षसक मान करता आणि ते वेद रक्षण करता त्याले रिपळे तान मत्स्यावतार कले घेऊ कदले कले मेळे फुल जलावृत झाला नवे पुरा प्रळय झाले नवे त्यादना हे केदन झाले ಗೊತ್ತಸ್ವೆ स्वयंभूव मनु स्वयंभूव मनु म्हळरी आमगेला फर्स्ट मन्वंतर अंतू स्वयंभूव मन्वंतर पळया हांव हे घेताना स्टोरी म्हाका घेताना हांव लेकले बरे स्टोरी दिसता म्हणून बट मागीर हांव वाजेन मागीर कळ्ळें हांत बरे फिलॉसॉफी पुरा फिलॉसॉफी अशें स्टोरी ना हांत चड एनिवे अर्थ करून ट्राय करून घ्या फर्स्ट मन्वंतरी स्वयंभूव मन्वंतर ताजी बिगिनिंग अंतू हे दवचे फर्स्ट मत्स्य अवतार दवचे देवाले ओके कले म्हळ्यार त्या टायमारी प्रळय जालतेद ना तेदना हयग्रीव राक्षस जावन ते वेद चर्चेक ट्राय करता तेदना देव ताका मान काडता कडे वेद वापस ब्रह्माक वापस दिता ते फर्स्ट मन्वंतर जालेले कळवे बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मन्वंतर स्वयंभूव मन्वंतर अंत ओके कडे नेक्स्ट कसं जाता नेक्स्ट पळया आमगेले तांचे श्लोकांत कसं जाता हे मगेले दिसता ना कले म्हळ्यार हंग कसं की ओके दांचंतू आता देव सांगता ह्या सेकंड मत्स्य अवतार एक्सप्लेन केला धांची तुकुन ओके ह्या आम्ही शुकदेव गोस्वामी म्हणता संच मन्वंतर अंतू संच मन्वंतर म्हळ्यार चाक्षुष मन्वंतर ओके चाक्षुष मन्वंतराचे एंड अंतू म्हळ्यार आम्ही आता खंयचे मन्वंतर गोतसे तुमकां 7th मन्वंतर ओके आता आम्ही अशे वैवस्वत मन्वंतर 7th 6th मन्वंतर एंड अंतू लास्ट अंतू सत्यव्रत म्हणजे एक राय असता ओके तो राय भारी परम भक्त असता देवाले तो बरे उद्दा पिवन जीवन करून असता आणि तपस एक नमुने तसल तपस करून देवाक वलसूचेक एक ताका इंटरेस्ट ओके तशी देवाक वलसू का म्हणून तशी असता तो तेदन कसं जाता तेदना उदक पिन असता तो तेदना हे देव प्रत्यक्ष जाता ह्यो फिश अवतारारी ओके त्यात मुखासून हांव सांगता संचे ओके संच मन्वंतरांतू ಎಂಡ್ ಅಂತೂ ಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಯು ಓಕೆ ಭಾರಿ ಚಂದ पायस असतो तो कडे मुखरसून 7th मन्वंतर कसं जात म्हळ्यार तो सूर्य असनवे तुम्ही ऐकली दिसता खंयचे ते सूर्याल एक खंयची एक विवस्वानाक तो एक्सप्लेन करता म्हणून कृष्ण भगवद्गीतेन ते सांगचेस इमं विवस्वते योगम प्रोक्षवानहम अव्ययम
विवस्वान मनवे प्राह मुनिरक्ष्वा कवी भ्रीत म्हण कृष्ण सांगता म्हळे री हांव हे कसने इम्पेरिशेबल सायन्स ऑफ योगा हांव सन गॉड विवस्वानाक सांगिल्लो म्हण सांगता वय कृष्ण अर्जुनाक सांगून आसता ते विवस्वान म्हळे कोण आतां सन गॉड तागेल पूत श्राद्ध देव जावन येवची कोण आता सत्यव्रत किंग आता तागेले स्टोरी आनी तुमकां आता संचे मन्वंतरांतू सत्यव्रत राजू भरती पायस आसता चांग आसता ताका वरच खातीर हे पुरा सेकंड मत्स्य अवतार जाता ओके तो नेक्स्ट 7th मन्वंतर म्हळ्यार आत्ताच मन्वंतरांतू कसो जाता तो विवस्वानाल पूत जाला श्राद्ध देव ओके जाल्यार देव ताका मनु करता ताका मनु करून वैवस्वत म्हण नांव दिता तशी आत्या 7th मन्वंतर अशें तोच मनुष्य कोण ते 6th मन्वंतरांतू देवान वांचेल की तोच सत्यव्रत रायू आतां वैवस्वत मन्वंतर आमगेले मन्वंतरांतू वैवस्वत मनु जावन आसा ओके आतां कळ्ळी न्हय सो ते सेकंड टाइम देव कसने फिश अवतार री येता ते कसने आतां हे फुल स्टोरी आता नेक्स्ट सेकंड अवताराचे फर्स्ट अवताराचे चड सांगिल्ल ना हे चॅप्टरांतू सेकंड अवताराचे फुल एक्सप्लेन केला ओके सेकंड अवताराचे कसं नापा पळया एक दिवसू रायू सत्यव्रत रायू तो भारी चांग म्हण सांगिल्ल न्हय संची मन्वंतर जाता हे काणी एंडांत कृतमाला म्हणजे नदींतू जलतर्पण दित आसता तेदन एक सानाची फिश तागेले हातांतू येता तुम्ही पुरे हे स्टोरी ऐकल अशें पुरो ऐकून आसतात शुअरली तो द्राविड देशात रायक ओके परीक्षा तो आमगेलो सत्यव्रत रायू तो कसं करता ते फिश सान आसता न्हय ताका पास ते न्हंयत सोडता कळे री ते हे फिश कसं करता भारी एक नमुने दयनीय हांतू सांगता राया म्हाका हांगा सोड नाका म्हाका हांगा आशिल्ली पुराची दुसरी पुरा हडहडाची फिश पुरा म्हाका खातात न्हय तशें म्हण दयनीय जावन उलयता म्हाका तांकां पळयल्यार भंय करता प्लीज म्हाका हेल्प करी म्हण सांगता मत्स्य पुराणांत हाजेर एक अशी तमाशेक एक म्हळ्यार एक श्लोक बरयला तांणी बरयला देवोत्तम परमपुरुष भरती शक्तियुत आमगेल कृष्ण भरती शक्तियुत जाल्यार री मत्स्य रूप जावन आशिल्ले तेन्ना लीले खातीर तो राज सत्यव्रतले रक्षण निमगेले तो तितलो स्ट्रॉंग आसले बरे ताणे रायले रक्षण निमगेले अनंत शक्तीर भगवान मत्स्य स्वरूपी जनार्दनः क्रीडार्थम याचयाम आस स्वयं सत्यव्रतम नृपम सत्यव्रतले ताणे रक्षण निमगेले म्हणून सान फिश तेदन सत्यव्रत कसं करता रायो तो आपणेल खुशी खातीर बरें आनी पाप पण दिसता ताका तो ते ताजे तागेले एक तांबी आसता न्हय जलतर्पण दिता आशिल्लो तो ते तांबये भितर घालता म्हळ्यार हांग पळया हांग म्हणजे अज्ञात सुकृती आतां पळय हाका रायाक गोतना हे कसने हे फिश कसने देवू कसने गोतना आनी गोतनाशी लॉर्ड विष्णूक ताणें हेल्प केलेले ओके हक्क म्हणजे आता पळय तुम्ही बरे आमचे केले समाजांत स्पेशली लागी हे कसने कृष्णा देवस्थान आसता हांव आसता म्हाका लागी कृष्णा देवस्थान बर्चिटान रामा देवस्थान आसता आनी वेंकटरमणान तू गॅरंटी आसताची आसता तुम्ही पळय एक अज्ञात सुकृती तुमकां येवन आसता तुमकां पळय गांवांत पुरा जाण वेंकटरमणाले हे करता ती कने सेव करता ती पूल घालतुची टेंपल क्लीन करची अथवा दिवे वेळार दिव लावची केलपटी ते आरती पुरा क्लीन करची भरती हजार काम आसता टेंपल म्हळ्यार तुमकां गोतनाशी तुम्ही कसं करता ती ते एक तुम्ही पूर्ण करता ती घरकड वरे पुरो करता ती आम करता पुरा काम सेव करता तू वरे तांगेलो टसून सांग तुका सेवेंत लग तू गोतना की तू कसने मग्गना देवाले तुका कसने ते एक अभ्यास जावन आसता तशी आमगेले ते सुकृती म्हणजे ऑलरेडी आसता तातूंत पुरा जण पळया कृष्ण कॉन्शियसनेस येवचे तितली इजी ना ते कृष्ण कॉन्शियसनेसाक थंडीत ते तुमकां गोतनाशी अज्ञात सुकृती जावन तशी येता ते कळ्ळें आतां नेक्स्ट पळया रायत करुणाजनक आशिल्लें हक्क घालून तागेले घरकड आपोवन वता ओके तेदना ते रातो रात्री व्हड जाता ते कळसा भितर जागोना ते फिशाक गुंच्याक जागना सकणी राय पळयता तो व्हड जाला हे फिश तागेले कळसा भितर तुकून व्हड भायर गुंचे जातना ते म्हणटा फिश म्हळ्यार मत्स्य देव म्हणटा ताका गोतना आनी मत्स्य देव म्हणून तो म्हणटा देवा रया म्हाका हें भरची सान आसा खंयचे एक व्हड जलाशय होन सोडी
तेदन रायू थंय तुकून कळसा तुकून ताका हडच बांयत घालता. बांयत घाल तक्षण कसं जाता ते मासोळी 3 क्युबिट्स बिग जातके 3 क्युबिट्स म्हळ्यार 4.5 फीट ते कमंडलू आशिल्लें 4.5 फीट जाता तक्षण. तेन्ना ते मत्स्य म्हणटा राया हे म्हाका कांय प्रयोजन ना हांगा म्हाका आश्चर्य जायना बा म्हाका खंय पूण एक विस्तार आशिल्लें खंय पूण तळेंक होवन सोडी प्लीज म्हणटा. राय देखता जायत म्हण गे न्हू तो व्हडले जलाशय होवन सोडता. ओके जलाशयान तूं थंय पळयलेरी तक्षण रायाल दोळे अद्रकची तो तितले व्हड जाता. ते सरोवराक घालेलें तितले पशी व्हड जाता. तशी ह्यो म्हणटा राया राया म्हाका हांगा बरें जाग न्हू प्रमू म्हाका खंय पुणी अडाची खंय उदक उणीं जेवचें न्हय तसल प्लेस व्होन घाली. तेन्ना राय लेगता जायत पा म्हागेलें रक्षण कशें आयलेलोच न्हय ह्यो ताका एक खंय पुणी घालया म्हण घेवन वचून हांगा सागर वचून घालता समुद्र वचून घालता. समुद्रान तूं घाल्ले कुडले हें व्हड जाता फिश धाल्लेरीची फिश कसं म्हणता फिशन म्हणजे गमत असं फिश म्हणता ओ वीरा रायक म्हणता पळय हें उदक म्हाका म्हागेले कशें बलं येता तिमिंगला आस न्हय तें म्हाका खाता न्हय प्लीज हें उदकांतून काडी म्हणटा. तेदना रायन कसं करचें हाजे पशी होड कसं नास तेदना ह्यो म्हणटा रायाक एक गलबील जाता तो म्हणटा पळय बिविल्डर्ड रायू गलबील जाता तो म्हणटा हे कोण पा हांव आज पासून असल कसं न्ही आयकल ना मू पळयल ना मू इतलें व्हडलें क्षणा भितर एक दिसा भितर इतलें व्हड जाला हें मत्स्य म्हळ्यार फिश कसं पा आज पासून आयकनी हांव म्हण तो म्हणटा नमस्कार घालता. प्रभू तू कोण तू हांगा एक दीस भितर इतलो व्हड जाला मो स्वामी कोण तुमी म्हण निमगिता कडे प्रभू तू एक दिसा भितरी 100 गटलीन मैली व्हड जाला हांव तुका आयज न्हंयची तुकून सागर हाणगाला धाल्लेरी पुरा तूं आवरण करून दवरला हांव असल खदनाची एक प्राणी पळयलें ना मो बा हें म्हण आलोचन करता. प्रभू तू गॅरंटी देवोत्तम परमपुरुष नारायण श्री हरी कृष्ण न्हय तूं आमकां रक्षण दिवचे खातीर हें रूप घेवन आयला वे म्हण निमगिता कडे प्रभू तूं सृष्टी स्थिती लया पुरा करतलो तूं ताजे कने मास्टर तूं पुरुष श्रेष्ठ तूं भगवान विष्णू कृष्ण न्हय आम्ही भक्ताल पालक तूं भक्ताक पालन करताल तूं आनी पुरा जणाक अंतिम जावन कसं जाय वैकुंठ वचका गोलोक वृंदावन वचका तेंच तेंगेलें ध्येय आसता. हांव तुका नमस्कार घालता साश्टांग नमस्कार घालता आनी सांगता तुगे लिले अवतार पुराचे हांगाचे जीव जंतूक कल्याण खातीर आशिना देवा प्रभू हे मत्स्य रूप कले घेतला देवा तुवें देवा प्लीज एक्सप्लेन कर म्हाका. तूं पळय कमल तशें तुगेलो भारी छंद दोळो हांगा आनी हांगा कसं हांगा जन वरलें जन सगळं कसं करता ती अन्य देवतेक आराधन करता ती कसं नाही प्रयोजन असवे अन्य देवते आराधन करून तू पुरा जणाक इतलें मित्र जावन आस अत्यंत प्रीती परमात्मा जावन तूं हृदय अभ्यासला तुगेला पादकमलाचे आराधन केलेरी कने व्यर्थ म्हूण ना देवा तशें म्हूण तूं हें फिशाचे अवतार कले घेतला देवा तशें म्हण निमगिता आसतो. पळय हांगा फिश 12 to 23 पासून एक्सपांड जाता 23 to 30 किंग सत्यव्रता ग्लोरिफाय करतास. ओके आता हे 30 आता तूं एक ಸ್ವಲ್ಪ आमी श्लोक सांगया आता पळया हांगा आता अन्य देवतेक कले कहानी वर्शिप करता ती म्हणून ते अन्य देवते वर्शिप करचे म्हण कुडले इतले श्लोक आसा ती भगवद्गीतान तो ಯಾಂತಿ ದೇವವ್ರತ ದೇವಾನ್ ಪಿತೃನ್ಯಾಂತಿ ಪಿತೃವ್ರತ ಭೂತಾನಿ ಯಾಂತಿ ಭೂತ್ಯಜ್ಯ ಯಾಂತಿ मध्याजिनोपिमाम कोण अन्य देवतेक सगळं वर्शिप करता की ते एक बरते मग ते मी गॉड्स आणि कोण एन्सिस्टर्स पूजा करता असत केलं जण आणि एन्सिस्टर्स तूच जीवन करता ती थंय जीवन येता तांकां थंय नेक्स्ट जन्म येता आणि कोण एक स्पिरिट आणि गोष्ट पुरा हे करता की त्यांनी थंय बर्थ घेता ती स्पिरिट आणि सोल हे खंय की थंय बर्थ घेता तेंचे कोण म्हाका वर्शिप करता तो मागेलो टूर राबता मागेलो टू लिव करता म्हण देव सांगता असं आणि कसं न्ही हांगा आमी आलोचन करीत जन सगळं अन्य देवतेक सगळं आरती करतना पूजा करतना सगळं तुम्ही लेका
तांचे आमगेले म्हणले जीव नव्हे पळया ब्रह्म फर्स्ट जीव इज ब्रह्मा ताजे मागीर ताजे दोगशे पुराचो जीव नव्हे सो आम्ही दुसऱ्यांक एक करतना आम्ही लेखा की पळय आम्ही कशी एक देह चेंज करता देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र मुह्यति 2.13 तशींची आम्ही एक कशी एक बाय हुट्टुकून ओल्ड वचून दुसरी देतात ती देह घेतात ती तशींची तांनी वारी घेतात नव्हे तांनी ऍक्च्युअली तांकां लायफ भरती हॉड अशें पुरो जाले री तांनी दुसरी लायफ घेता ती होय नव्हे आमगेले म्हणके एक जीव बट दे हॅव ए लॉंग लायफ म्हणतात पळय तशी ओके सो आणि कृष्णाक वर्शिप केलं कसं नापा अनलिमिटेड फल मेळटा तुमकां अनलिमिटेड नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महितो भयात् आमगेले भगवती पुराण कोंकणीतूं हे श्लोक घाल न्हू चांट करा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भयात् तुम्ही एंडेवर केल्यार हे देवाल विशयन एक स्वल्प करल्यारी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्यातून कसं जाता देवोत्तम परमपुरुषाले तुम्ही शाश्वत जावन तुमले अकाउंटांतू ताजे क्रेडिट जाता आणि खंयचीय एक डेंजर हातून तुम्ही भायर येता म्हळ्यार वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तशेंच पळय ताजी सायकल हातून भायर येत म्हणून आम्ही लेख घेता आता नेक्स्ट कसं जालें पळया नेक्स्ट 32 तुकून 38 मत्स्यदेव रायाक कसं करता तुवें म्हण इन्स्ट्रक्ट करता आता ताका कळना रायाक कळना हय देवूच म्हण कळना सो तशी आता इन्स्ट्रक्ट करता कसं सांगता देवोत्तम परमपुरुष सांगता शत्रुक पूरा अधीन करतालो रायू तू हळू राय तू आज तुकून 7 दिवसांनी 3 लोक मुळगता प्रलयानी भू भुव स्वहा म्हणून 3 भू म्हळ्यार आमगेलं भूमी भुव स्वहा 3 लोक प्रलयंतू मुळगून वता तेदन तू कसं करका पळया तेदना तुवें हांव एक तुका हें पेटता कसं न्ही बोट व्हडची दोणी म्हणटा पळय त्या पेटेत हांव तुका तेदना तुवें पुरा गिडमुलिके आनी खंयचे ग्रेन्स बी म्हळ्यार सीड आसता पळय आनी ऋषी मुनी ब्राह्मण आसता पळय तांणी आनी पुरा जीवजंतू एक 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 तशी पुरा तांणी तुका घेवन न्हू तू प्रलयांतू ते बोटा वयर घालका पुरा तुका पळय ते प्रलय टायमारी खंयच उजोड ना कसं न्ही उजोड ना काळोख तेदन तुका उजोड खंय तुका येता उजोड महर्षी पुरा आसा नव्हे आनी हो वट्टुकून आपूण हाडटा न्हू तांकां तांगेर तेजस न्ही तुका हें उजोड मेळटा ताजे निमित्त तुका कार्य करूंक सुलभ जाता म्हूण देव ताका इन्स्ट्रक्ट करतात कडे म्हणटा पळय व्हडलें वार येता बिरगाळी म्हणटा पळय तसली येता तुगेले बोट आसता भरती हालता तेदन तू कसं करका मागेले पळय हे फिश म्हळ्यार कसं न्ही हें मत्स्य म्हळ्यार ऑर्डिनरी फिश न्ही ताके कशी कोंबोस मागेले हे हॉर्नस पळय हॉर्नाक मागेले वासुकीर न्हिदत नव्हे देव त्या वासुकीक बांदी तेदना तुगेले बोट हालना नव्हे हांव कडेन म्हणटा तो देव तूं हांव तशींच तुका न्ही रशीक पुरा गुंडयताची हांव कने पुरा ब्रह्मान न्हिदले टायमा पुरा तुमकां संचार करता तेन्ना तुमकां न्ही प्रॉब्लेम जायना म्हण सांगता ओके तशेंच पळया एक हंतू ब्रह्माले एक दिसान 14 मन्वंतर हे 6th मन्वंतरांत जालें 6th एंड मन्वंतरांत एक्चुअली प्रलय जायना ओके एव्री मन्वंतर मागीर प्रलय जायना जाले री हंगा देवान हाजी निमित्त चाक्षुष मन्वंतरांतू देवान कने प्रलय केला कळवे कळले म्हण सांगले री हक्कीक कसं म्हणटा ताका एक अनुग्रह दिवचे आमेले सत्यव्रत किंगाक एक अनुग्रह करूक आनी एक एक्सपिरियन्स बरें प्रलय म्हळ्यार कसं न्ही एक्सपिरियन्स म्हळ्यार नेक्स्ट तो मनू जाला न्हय नेक्स्ट 7th तो मनू जाला कळवे तशी आमी हांगा पळोवप येता देवाने एक हाज्यानी हे प्रलय जालें आसा ओके म्हळ्यार आनी हाजे परिणाम कसो नासता बा प्रलय म्हळ्यार कसं न्ही ताजे परिणाम कसो न्ही त्या पुरा दाखोवचे खातीर बरें देवान हे प्रलय करून आसता ओके कडे री देव सांगता हांव तुका अनुग्रह करता हांव तुका उपदेश दिता त्या पळय अशी गुंतना पुरो प्रलय सकट स्टॉप जावका न्हय ब्रह्मान उठोवका न्हय सो तें त्या टायमारी हांव तुका पुरा ज्ञान दिता तें तुगेल्या हृदयांत प्रकट जाता
म्हणून सांगता. आतां पळया आमी आलोचन करत हृदयांत प्रकट जावचे म्हूण सांगले कूळ तुमकां खंयचे श्लोक उडगस येता भगवद्गीतेचे 15.15 कसं म्हणतात तांतूं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेह चाहं आय एम सिटेड इन एव्हरीवन्स हार्ट हा पुरा जण हार्ट अंतसु मागेल निमित्त कसं येता मागेल निमित्त उडगसू ज्ञान आणि विसरचे पुरा मागेल निमित्त येता म्हाका पुरा वेद गोतस आनी वेदांत वरे हांव म्हाका पुरा गोत वेदांत वरे कंपायलर वरे हांवची म्हाका वेद पुरा गोतस आनी बाय ऑल द वेदास पुरा देव वेदाचे शास्त्र अंत कोण सांगता ती कृष्णा टू बी नोन कृष्णाक कळका तुम्ही तशी म्हण सांगता आतां तुम्ही आलोचन करीत ओत आसतले पुरा जणांक कळतवे बा ना ये यथामां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं म्हळ्यार आतां मी देवाक आमी कशी रेसिप्रोकेट करता आमी कशी सरेंडर करता ती तशी देव आमकां अकॉर्डिंगली दॅट देव आमकां रिवॉर्ड करता तूं कंप्लीट शुद्ध भक्त वे कंप्लीट सरेंडर जाला वे तांची वैरी डिपेंड जाता कळ्ळें देवाले आमी वैरी एक कने कसं म्हणतात एक आशीर्वाद दाय अथवा देवाले एक हे दाय म्हळ्यार आमी तितले शरण जावन आसका ते भरती कश्ट काम जाल्यार आमी प्रयत्न करचे आमी प्रयत्नपुणी कृष्ण वल्गून कनिपुणी यु नो ಸ್ವಲ್ಪ आमकां लास्ट कडेन आपोवन व्हरतालो म्हणून प्रयत्न करचे तितले ओके कळ्ळें री आतां नेक्स्ट कसं जाता पळया अनेक हांव श्लोक हांगा सांगता देव तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासता आणि देव आमकां अनुकंप दाखयता हृदय तासून कसं करता आमकां आमी अज्ञान पुरा काडटा पळय ज्ञान दिता आमकां ज्ञानदीप दिता देव आतां हांगा वरे देव हाका सांगता आसता आमगेल्या सत्यव्रता किंगाक हांव तुका ज्ञान दिता हृदयांत तूं दवर गे म्हळ्यार नेक्स्ट दाय नवें नेक्स्ट 7th मन्वंतराक ಹೊರಕ नवें तें पूरा ज्ञान 6th प्रलय वायट वचना नवें वचना लॉस्ट वचना हयवे सो तशी आतां नेक्स्ट कसं जाता पळया नेक्स्ट सत्यव्रत रायक अशी सांगता देव अशी शिकरी म्हणून सडनली अंतर्धान जाता सडनली तो माय जाता तशी आतां वृषग्रास आसना ताजेर बैसून ह्या सत्यव्रत रायो चंदकोन बैसून इंतजार करता 7 दिवसाचे आनी सूर जाता इतलो व्हडलें मोड येता पावस येता सूर जाता फुल्ल भुमीन पुरा समुद्र उद्दा पुरा भुमीन भूमी मुळगून वता तेदना ह्यो देवान बोट पेटयत म्हूण सांगिल्लें म्हूण यू नो सत्यव्रत लागतोच तेदन दूर तुकून दिसता तांकां कळ्ळें हागेलो पूर ब्राह्मण आसा ती आनी हागेलो ते पूर देवान सांगिल्लें पुरो वट्ट करून दवरला हाणें ते पुरा ते बोटा वयर घालता व्हडस बोट ते पुरा देव घालता तो राय घालता कडेरी हे साधू जनक आसता ब्राह्मणाक भारी खुश जाता ताणें म्हणटा राया तूं भारी चांग राय केशवाक ध्यान कर तूं आमकां पुरा अपाय तुकून रक्षीत ताण एकलें नवें आमकां क्षेम जावन नेक्स्ट कल्पाक वचका नवें आमी तशी म्हणून देवाक प्रे करया म्हूण सांगता ती सो देव देवा विशयी म्हळ्यार आनीक मत्स्य देव प्रत्यक्ष दायनी आनीक आनी पूर निरंतर अशी ध्यान करूं सुकता ती तेदन पळयलें री व्हडोची एक भांगर कलराचे हे फिश भांगर जावन आसतात भांगर कलर येवन आसतात ते आनी ताका वरी अशी कोंबो आसता आनी किलकी मैलगो इतलो हॉड खंय ते म्हळ्यार आतां 3 लोक मुळगून गेला न्हू किलकी हॉड खंय ते हे झळके म्हळ्यार आमेले मत्स्य अवतार देवाले कडे देव ह्याणे देवान फस्ट कसं सांगील म्हणके राय कसं करता राय ते वासुकी सर्पानी तागेले हाजे मत्स्यले हांगास नवे हॉर्न ताक्कनी बोटाक बांदिता आनी आतां फिशेस नवे पुरा उदकांत तशी चल वतत तेदना रायो फस्ट श्लोक कसं कसं म्हणटा ती अप्रिशिएट करचे प्रेयर्स आतां तो 46 to 53 किंग सत्यव्रत प्रेयर करता ओके प्रेयर अंतू फस्टचे 46 आमी वाजुया 46 प्रेयर श्रीराजोवाच सत्यव्रत राय
अनाद्य विद्योपहतात्म संविदत् तन्मूल संसार परिश्रमातुराः यत्रच्छयोपसृता यामाप्नुयु विमुक्तिदोयिनः परमो गुरुर्भवान. मला कसं नाही तेव्हा अनादी कालातकुनु कोण आत्मज्ञान ना तांकां तांणी ते दे हॅव लॉस्ट इट. अज्ञान अनसती दुःख बरीच जावन सती हे भौतिक जीवनंतू मुळगून गेली ती. तसे नेमक देवा पळया एक भक्ताले भगवत भक्ताले ताक एक संग मेळची तशी कर देवा म्हणून पळया ताणे देवाले फर्स्ट सेंटेन्स ताण निमगोची तागेल कतीर नाही तो निमगिता देवा दुःख बरीच जावन आशिल्ले जनाक एक प्युअर डिवोटी मेळ्ळो. आणि देव नेक्स्ट इम्पॉर्टंट देवा हांव तुका परम गुरु जावन स्वीकार करता परम गुरु तशी म्हणून तो सांगता. सो हांवें तो पुरा गुरुल विशय एक्सप्लेन केला. सो हांगा म्हळें तो स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणून देवाक कने एक्सेप्ट करता. तुम्ही गुरु म्हण कोण एक इजी हें आसा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुल एक व्हॅल्यू आमकां सांगू जायना तितले गुरुले व्हॅल्यू आसा हांगा आसता. कसं एक आमी एवरी डे मॉर्निंग हे कसं संसार दावा नललिದ ಲೋಕ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಒಳ ಸಂಗತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರಿತ್ರೇಣ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಯುಕ್ತಸ್ತಥಾ ಭಾವ್ಯತೇವ ಸದ್ಭಿ किंतु प्रभोर्या प्रियवतस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम म्हणून म्हळे री देवा देवाक आणि कृष्णाक कनी डिफरन्स ना म्हणून हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरान बरयलें हें पद. तो म्हणटा देवा आणि गुरु कसने डिफरन्स ना. गुरु इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द लॉर्ड सर्विटर ऑफ द लॉर्ड. आमकां कसने एक मेळका म्हळ्यार गुरुल थ्रू वचका गुरुल एक स्थान भरती होड आस. गुरु आणि कृष्णाक कनी डिफरन्स ना. आतां पळया आम्ही पळोवचें गेल्यार आमगेले नारद मुनी व्हडलो गुरु तो तागे ताण कितले जाणां उद्धार केले. प्रल्हाद महाराज ध्रुव महाराज कडेरी वाल्मिकी फूड रत्नाकर म्हण आशिल्लो कडेरी हागेल गुरु जाले मागीर वाल्मिकी रामायण बरयलें ताणें. त्या निशी आमी मृगारी तशी अनगिनत तो ताण तागेल हागेले नारद मुनीन वचून तांकां कने लायक कसन एक स्पीच दिवन कसन चांग कसन वायट एक आध्यात्मिक नॉलेज दिल मागीर पुरा जण अशे टर्न जाले म्हळ्यार कसने ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗಿले कोणाले शुद्ध भक्ताले तुमकां सहवास मेळ्ळे पोरके तुम्ही यू विल फ्लरिश. ओके तशी आमी नेक्स्ट वचा राय आतां फुल्ल देवाक होगलिता मत्स्य देवाक. देवा पळया हांगा जगತ್ತಂತೂ सुखा खातीर हे मोड जन कसं करता ती फलापेक्षा खातीर कर्म करता असतात जाल्यार तांचे कडेन रिजल्ट मेळना तेन्ना भारी बेजार जाता तांकां. जाल्यार तेंचे टायम ಸ್ವಲ್ಪ देवोत्तम परम पुरुष कृष्णाक दिलें वयले हे मिथ्या आशिल्ले सुखापेक्षा सोदचे पयशी तांचे तुका तूं मुक्त जाता नवे तुका न्ही तांतो एक येळगती ताल विना तुगेले हांत ते एक क्रेडिट याड जात विना ताजेन कसने लॉस ना. सांगता परम गुरु तू मागेल गुरु म्हाका कसले एक मिथ्या बयके आसता पण मिथ्या हाजे म्हाका शिवचे म्हाका ताजी तुका न्हू भायर काडी. आनी भक्ती म्हळ्यार कसने हे कसने आमी डिवोशन सर्वीस करता कृष्णाक. सो बद्धात्मक आमी कसं करता ती कसकी आलोचन करता ती म्हाका तें दय हें दय हें दय तें दय म्हणून हलार देवाले वचून मागता ती कडेरी जायना जाल्यार खूब बेजारता ती. तेंचे आमी हरे कृष्ण महामंत्र असो चांट करचे तेन्ना आमी क्रेडिट ऍड जालें तें कसले टेन्शन आयलें फुडें माळ घे आनी एक माळ करा ती तेन्ना टेन्शन उणें जाता तें हांव करचें म्हाका बरी टेन्शन जाता फुडें एक माळ करचें कडेन हांव विसरता कसलें टेन्शन आशिल्लें म्हण विसरतात न्हू हे माळ करतना तशें जाता. ओके नेक्स्ट असं न्ही पुरो तो गुरुल विशय न्ही उलयता असो. ओके हे कसं न्ही डिवोशनल सर्वीस करका तशें म्हण सांगता. आतां मनुष्याले हांतू जन्मांतू कृष्णाक तुम्ही कने सेव केल्यार ताजी तितली लायक कने ना. कृष्णा पळय कृष्णान कसं न्ही फर्स्ट कृष्णान तुका न्हू आयलें नॉलेज ब्रह्माक डायरेक्ट हार्टा दिलेलें वय ब्रह्मान कडेन कोणा दिलें नारद दिलें नारदान व्यास मुनीक दिलें व्यास मुनीन ते मुखार सुन येवन आमगेले
मध्वाचार्य म्हणे तशी मध्वाचार्य लाईन तुकोन मुखासून येऊन आम्ही चैतन्य महाप्रभू मेळ्ळे तशींची शिलाप्रभू दिलं तशी आमगे गुरु महाराजा मेळ्ळे वैन तशींची आम्ही कसं म्हणतात ती गुरु परंपरा ताका जॉईन जावका आम्ही कळवे तशी गुरु आमकां कसं करता ती प्युअर करता ती आतां फॉर एक्झाम्पल एक बेळ्ळी बंगार पुरा तशी प्युअर जायना ताका पळय हुनशी उज्जैन दवरले मात तुम्ही प्युअर मेळटा प्युअर गोल्ड प्युअर कसं म्हणटा सिल्वर मेळटा तशींच गुरु म्हणटालो आमगेल्या गॉडाल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन अशें पुरो अथवा आतां अर्जुनान पळय ताका शिष्यस्तेहम शादीमाम त्वं प्रपन्नम म्हणून कृष्णाकची ताणें गुरु म्हणून केलं अशींच हांगा सत्यव्रत मुनी सत्यव्रत किंग वरे देवाक गुरु म्हणून करून तशी गुरु आमकां प्युअर करता हार्टान प्युअर करता गुरु आणि आम्ही चैतन्य महाप्रभू म्हणता कोण गुरु अबा म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता चैतन्य महाप्रभू कसं सांगता यारे ते काय तारे कह कृष्ण उपदेश कोण कृष्णा विषयीन उपदेश करता ती यथावत जाऊन आणि शिष्याक सेम सांगता ती तागेल गुरु तुकून कसं नाही की तेच सांगता ती तो गुरु तो रियली गुरु म्हणून सांगता तशी नेक्स्ट आता मी वचा पुरा देवतेक आता पळया आता टाइम उणेस ताची खातीर ओके हंतवरे हो राय म्हणता देवान कसं म्हणला आमकां 18.66 भगवद्गीतान कसं म्हणला सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कृष्ण म्हणता कसं नाही पुरा धर्म सोडी त्या करचे हे करचे ताका भगवान करचे ते हंग पूजी करचे ते पुरा सोडी म्हाका शरण घे बी नाका तो पुरा पापा तुकून हांव कसं नाही बिडूगड करता म्हणून सांगता सत्यव्रत ह्यो सांगता लास्टक एक कुरुडू आशिल्लो अन्य कुरुडाक घेतले री मार्गदर्शन दत्वे तशींच आम्ही गुरु सोदीतना आलोचन कोण गुरु दवरका खंयचे डोंगी गुरु धरले कसं प्रयोजन डोंगी गुरु अशी करता एक सान चिन्नद कसं की दिता हो तो व्हडलो गुरु ताण अशें कोण कसं की चिन्ह हाडलें अरे बाबा अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते कृष्णाला चिन्नद गणी आसा पूर्ण कृष्णालांच न्हय तर कोणकी गुरु अशी कोण कसं की बुदी हाडलें अथवा बुदी म्हण नाही कसं नाही हांव सांगता न्हू तुजी एक सिल्वर हाडलें गोल्ड हाडलें म्हणून तुम्ही लेखची नाही हो तो व्हडलो गुरु ते कसे की सिद्धी असता तांणी ध्यान सकट कोण ते एक सिद्धी येवन आसता सो ह्यो म्हणटास राय म्हणटास कुरुड ह्याक अन्यक कुरुडाले मार्गदर्शन दी म्हणून तो काही दितवे ताका दिच्छे दत्वे तशी आम्ही गोतना जातीले एक मूर्ख आशिल्ले कडेन आम्ही गुरु जावन स्वीकार केल्यार जायना आम्ही आत्मसाक्षात्कार कशी जाता देवा देवा म्हाका आत्मसाक्षात्कार करचे खातीर हांव शरण जाता तुका म्हणून तो वापास देवाले मागतास सो 53 पासून ताण बरे देवाले प्रेस करता देवाले कसं नाही प्रेयर करता आणि देवाले सांगता हांव आत्मसाक्षात्कार गुरु देवा तू पुरा कसं नाही गोत्त शिलो पूरा जणांना आराधन करचे दसल देव तू देवा म्हाका एक आत्मसाक्षात्कार मेळचे खातीर हांव तुका शरण जाता हेंच जिवनाचो उद्देश न्हय तशें म्हूण सांगता आणि इतलं विनम्र जावन सांगता असतं विनम्र जावन उरलो का आता गुरु मार्कोड आम्ही एक श्लोक मार्कोड गोसैले तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नसतत्व दर्शनः ते भगवद्गीतेत 4.34 ते तुम्ही गुरुले लागी गेले री कशी तागेले विनीत जावन निमगो का आत्मसाक्षात्कार जाल्लो तो गुरु तागेले तुम्ही विनम्रतेन निमगिल तेन्ना तो बरे ही विल इम्पार्ट द नॉलेज अनटू यू तो तुका नॉलेज दिता कृष्ण परम गुरु कोणाले पशी व्हडलो गुरु नव तशी आम्ही लेखेत गुरुले एक स्थान एक इम्पॉर्टंट आता नेक्स्ट वचे देव कसं म्हणता आता नेक्स्ट देवाले देव आता मत्स्य रूप धरला देव परमपुरुषान सत्यव्रतान अशी प्रार्थना केलतेद ना देव हे प्रलयंतू घुतस तो फुल्ल परम सत्य सांगता कसं ना बा परमसत्य म्हळ्यार देवोत्तम परमपुरुष सांगता सत्यव्रतक सांख्य योग सांगतके आध्यात्मिक विज्ञान सांगतके पुराण सांगतके भक्ती योग सांगतके आणि इतिहास पुरा आणि जड चैतन्याच विषय कशी असका आणि कसं ताजी व्यत्यासो जड आणि चैतन्याच व्यत्यास तशी चड कने एक्सप्लेन करनी 2-3 श्लोक मात सांगला तशी पुरा नमुनेचे देव एक्सप्लेन करून ताका सांगता पुरा ते फिलॉसॉफी चड ना एक 2-3 श्लोकांत
तशी देवानं पुरा नॉलेज दिलं तेन्ना सत्यव्रत देव हाका रायाक आनी साधू सज्जन असतात न्हय तांतो बोटांतो तांकां आत्मसाक्षात्कार जाता देवाला उपदेशांनी ब्रह्मज्ञान दिता तो हृदयांत सो तांकां आतां सत्य 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 कसं न्ही म्हणून अरिव जाला म्हळ्यार देवान इतलें करून तांकां एक्सप्लेन केलां आतां ते तांणी दवरून घेतला हार्टांत ओके आतां नेक्स्ट कसं जाता म्हणून पळया आतां वापस तांणी कसं सांगता ती वापस सांगता आसत की लास्ट स्वयंभू मनूलें फर्स्ट ओके फर्स्ट हाजे आनी एक कन्क्लुडिंग पार्ट आयली ओके फर्स्ट हाजे फिश केदन जालें फर्स्ट मत्स्य अवतार केदन जालें स्वयंभू मनवंतराचे बिगिनिंगाक फर्स्ट बिगिनिंगांतू तेदना ह्यो ब्रह्मू निद्दपोणू ता वेद सांगतना हयग्रीव चोरी करू येवन ह्यो देवंताक मान कोण ते वेद वापस कोण ब्रह्मा वापस दिता ओके ते फर्स्टाचे ओके आणि सेकंड वन कसं म्हणता देवाले विष्णूला अनुग्रहानी राय सत्यव्रत रायो वैदिक ज्ञान मेळता ताका पुरा ज्ञान मेळता तो कडेरी मागीर सूर्यपुत्र जावन वैवस्वत मनु जावन जन्म घेता हांव तावळ सांगीन म्हणके सूर्यपुत्र शारदा देव म्हण तागेलें नांव आसता मागीर तो वैवस्वत मन्वंतरा आत्ताच्या मन्वंतराचे मनु जावन जाता तो आतां हें सकट तुमी आतां चंदुकोन आयकलां हाची फल कसं नापा 59-60 फल सांगला भारी चंदकोन सांगिल्लो पळया 59 वाजुया सत्यव्रतस्य राजर्षे मया मत्स्यस्य शान्यणः संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्छेद कल्बिषात म्हळ्यार कसं न्ही राज सत्यव्रत आणि देवोत्तम परमपुरुष जावन आशिल्ले विष्णूले हे मत्स्यावतार संबंध जालें हे महाकथन हे महाकथे भारी चंद स्टोरी हे आयकल्लेंक पाप जीवनाचे पाप पुरा तातूंत तो मुक्त जाता म्हणून सांगिल्लो आणि नेक्स्ट 60 कसं म्हणला हंतो अनुवादान सांगला हे मत्स्यावताराचे राज सत्यव्रतले कहाणी कोण निरूपण करता की कोण सांगता की तागेल पुरा इष्टार्थ खंडित जावन नेरवेरिता आणि निसंदेह जावन तो भगवत धामाक वता वापस म्हणून सांगिल्लो पळया तुम्ही पुरा पाप तुकून परिहार जाल्ली आसा ती ओके आता तुम्ही हेंची स्टोरी कोणाक सांगा ती ओके सो 60 तंतच सांगला आता पळया लास्ट श्लोक 61 तंत कसं म्हणून सांगला कोण हे व्हडले बृहदाचे मत्स्य कोण घेतले की निद्दे तुकून उठेल ब्रह्माक हे वैदिक साहित्य वापस दिल की नवे हाक मान काण दिल नवे ताणे तशींच राज सत्यव्रत रायाक आणि हे महासाधू सत्पुरुषांक वैदिक साहित्य सार ताणे शिकोवन दिल की तस्सल देवोत्तम परमपुरुषक हांव गौरव जावन प्रणाम करता प्रणाम सलन करता प्रणाम सलिसिता म्हणून सांगला ओके हे एंड ऑफ आमेले 24 चॅप्टर 8th कॅन्टो सो जय जयकार करया मत्स्य भगवान की जय शीला प्रभुपाद की जय शीला गुरुदेव की जय पळया भारी चंद स्टोरी नाही मध मध्य भरती फिलॉसॉफी आशिल्लें हांव स्टोरी म्हण घेतली हें म्हाका भरती कशें जालें म्हणल्यार फिलॉसॉफी आशिल्लें सो तरी भरती चुकी जावन आसता माफ करा म्हाका जालें तितलो हांव प्रयत्न केला ओके हरे कृष्ण आणि कोणी प्लीज क्वेश्चन बी नाका ती आज कोणी सिनियर सॉरी ना दिसता पुरा मायापूर धामा गेली ती सो कोणी क्वेश्चन बी नाका ती हांव एक तुम्ही 7:55 जाला नव्हे एक फटक म्हणून तुम्ही सांगा म्हणून आता हाजी रिकॅप हांव सांगता पळया आफ्टर हे कसं नाही टॉर्टॉइस आले कुर्मल अवतार तांणी ऐकल नव्हे पण परीक्षित महाराज तो वामन अवतार वर ऐकता तो म्हणता देवा मत्स्यावतार हे अबॉमिनेबल मत्स्यावतार कले घेतले देवान पळया लॉर्ड कसं नाही एक मेटेरियल अजून एफेक्ट ना जाल्ले रितान कले घेतला बा आणि तुम्ही आलोचन करा वराह कशी 2 पटी येईल की तश्वरे मत्स्य 2 पटी आयलेलं एक पटी स्वयंभू मन्वंतराले फर्स्ट बिगिनिंग आयलेलं वेद सेव करूक ते स्टील केलेले हयग्रीव डिमनन ते वचून वापस देवान हयग्रीव मान कोण ब्रह्मा दिलेले सेकंड टाइम मत्स्य केदन आयला बा चक्षुष मन्वंतरांतो म्हळ्यार 6th मन्वंतरांतो एंडांतो तेदन
फुल स्टोरी दिला आता 6th मन्वंतरान तू कोण किंग सत्यव्रता तो व्हडलो डिवोटी जावन आशिल्लो आनी ते फिश स्मॉल फिश मेळता ताका हातान तू कडे ते पळयलें रे देव परम पुरुष जावन आसता तो कडे री मत्स्य सांगता असं लायक इनंडेशन म्हळ्यार प्रलय जावचे आसता 7 दिवसांनी तू अशी करका म्हणून इन्स्ट्रक्शन दिता बोट हांव पेटयता तशी ते पुरो सत्यव्रत किंग देवान सांगिल्लें म्हण की करता कडे री तो देवाक फुल्ल हें करता कने ग्लोरिफाय करता ते देव वतना देव आपण व्हरतना तांकां पुराजण आपण व्हरतना कडे री मत्स्य देव कसं करता तो बरें सत्यव्रत आनी ते पुरो आशिल्लें हांकां ऋषी मुनीक तो सांख्य योग पुराण भक्ती योग पुरा एक्सप्लेन करता तशी आनी सत्यव्रत देव किंग कसं जाता तो श्राद्ध देव जावन सन ऑफ सन गॉड विवस्वान सन गॉड तागेले पूत श्राद्ध देव जावन येता जाल्यार आतांचे 7th मन्वंतराचे मनु तो म्हळ्यार वैवस्वत मनु जावन आस देव ताका मनु म्हणून दिता ओके तशी तो वैवस्वत जाता आतांचे वैवस्वत मन्वंतरा 7th ओके दिस इज द समरी ओके चलो ठीक है आता हांव शेअर करची बंद करता आनी स्टॉप करता तरी चूक जाल्यार माफ करा प्लीज हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम पूर्ण जनाक